बेसिकली हांगा इल्लेगलिटी जाल्या त्यो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टांक तो कॉन्ट्रॅक्ट कितें म्हणटा की ज्यो लायट्स घालपाच्यो आसा ब्रिजाचेर त्यो लायट्स हे GSIDC परचेज करतले आनी त्यो कोणाक दितले L&T मुख्यमंत्री पर्रीकर त्या टायमाचेर ते मिटींग कॉल करतात रिव्यू करतात ते म्हणटात की आतां सामकें काम फास्ट चलना ह्यात केन्ना जाता 4 एप्रिल 2017 काम फास्ट चला आनी इमिजिएटली लायटीचे पोल्स घालपाक जाय आनी ते कितें म्हणटा बेगीन काम करपाक जाय म्हणून GSIDC सांगता L&Tकूच परचेज करपाक लावप सो एक पयलें हें म्हणजे तेणी ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट चेंज केलो करोडांनी रुपयांचें काम चलता काम जाता तेन्ना तें टेंडर दिले शिवाय काम करपाकूच शकना सो फर्स्ट इल्लिगलिटी तेणी केली 45 crores 45.71 crores हो एक्स्ट्रा आयटम हो जावपाकूच शकना जे सप्लाय केला ती कंपनी परचेज लिस्टाचेर ना GSIDCच्या पयलीं म्हणजे आतां परचेज कोण करता L&T कितें करता आनी एक फ्लूइड एंड कंपनी म्हणटा तेका परचेज करपाचें दिता म्हणजे हितून डायरेक्ट जे करप्शन आसा ते करप्शन डायरेक्ट एक्सपोज जाल्लें आसा द टोटल परचेजीस फॉर एंटायर दीस फिक्चर्स आनी पोल्स जे आसात इट इज 6 crores 39 lakhs 84,750 आनी जो एस्टिमेट आमकां मेळ्ळा जो GSIDC तेणी दिल्लो इट टॉक्स अबाउट 45.74 crores 7 crores बिल परचेज करप सामान परचेज करप तेंच सामान कोणाक दिवप L&Tक विकप आनी L&T GSIDC कडल्यान 45 crores अराउंड क्लेम करतले हो जालो जस्ट दिस इज द ओनली अ पार्ट ऑफ द करप्शन ऑफ दिस थर्ड मांडवी ब्रिज हेदर 45 crores आनी हेदर आमी इवन 10 crores सुद्दां धरले 7 crores सोडून दर तांकां 3 crores आनी एडिशनल बेनिफीट दिलें जाल्यार सुद्दां द करप्शन अमाउंट लूट अमाउंट ही 35 crores पावता आनी 35 crores लूट अमाउंट कितले अमाउंटाचे कामाक एस्टिमेट अमाउंट 45 crores secondly this amount is of the central government along with lokayukta we will also approach the central vigilance if Mavins was an attempt to corruption and they have stopped it so I am also having a scope because the estimate that is prepared is 45 crores and the actual purchase is around 7 crores